मातृसेवा प्रतिष्ठान गोवा, रवींद्र भवन साखळी आणि प्रसाद नेत्रालय उडपी हांच्या संयुक्त विद्यमानान आमचे उत्तर गोंयचे खासदार भारताचे आयुष मंत्री श्री श्रीपाद नाईक हांच्या फुडाकारात आणि डॉक्टर कृष्ण प्रसाद नेत्रालयाचे उडपीचे ह्या दोगांच्या जोड पावलान जो आमच्या रवींद्र भवनात प्रोग्राम एका म्हयन्या पयलीं आमी ऑर्गनायज केलो. जवळपास 1200 पेशंटांनी आपले दोळे तपासून घेतले आणि खरोखरच फर्स्ट टायम साखळी मतदारसंघात आमी ल्हान कॅम्प घेताले, बट एकाच जाग्यार इतके पेशंट वांगडात तपासप पयली फावटी हांव पळयता की इतके जाण मोठ्या प्रमाणात आपले दोळे तपासपाक आयले. हाज्या वयल्यान दोन गोश्टी सिद्ध जाता की लोकां मदीं अवेरनेस ना आणि लोकां मदीं कांयशा बाबतींत आमी म्हणटा की पयशा खातीरूय बी लोक फाटीं रावता. ह्यो दोनूय गजाली प्रूव जाता आणि भाऊच्या फुडाकारान तांचे दोळे तपासलेच. त्याच बरोबर जवळपास 1200 पैकी जवळपास 600 लोकांक फुकट चश्मा वाटप, जाका स्पॅक्स दिवप, हो कार्यक्रम आज घडोवन हाडलो आणि त्या 600चे 600 लोक आयज आयले. आयच्या ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी DDSSY दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड हाज्याय बद्दल लोकांक म्हायती दिवपा खातीर डॉक्टर पै हांगासर मुद्दामून आयले. तांच्यांनय बी आमच्या दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड ही कितली येवजण बरी आसा आणि कितल्या लोकांक ताचो फायदो जावंक शकता हें तांच्यांनी म्हत्व पटवून दिलें. आमी आव्हान करता की सगळ्या लोकांनी दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड हें करून घेवचें, जेणे करून तें सगळ्यांक बेनिफिशियल आसा. हें खूब म्हत्वाचें आसा. आतां पर्यंत जवळ 2400 लोकां पर्यंत ह्या कॅम्पाचे 3 जे कॅम्प घेतले, तिनूय कॅम्पाचे 400 लोकांक 2400 लोकांक ताचो लाभ घेतलो. ही खूब आनंदाची गोश्ट आहा. आणि दोळ्याचें म्हत्व, त्याच बरोबर दोळ्याचें म्हत्व कितें आणि प्रिकॉशन कशी घेवपाची ह्या हातूंतल्यान अशा ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून लोकांक एक आरोग्याच्या संदर्भान, दोळ्याच्या आरोग्याच्या संदर्भान जनजागृती केली. सादारण अशे तरेचे कॅम्प हे आनी उत्तर गोंयांत तशेंच दक्षिण गोंयांतय आमचो घेवपाचो मानस आसा. आनीक तपासणी, ऑपरेशन आनी चश्मा वितरण आमी तांकां मोफत, कसलीच फी न आकारता तांकां मोफत ही वेवस्था आमी सगळ्यांनी केल्ली आसा. त्यामुळे गोंयच्या लोकांक एक बरी ह्या दोळ्या चॅकअप करपाची, कॅटरेक्ट ऑपरेशन करपाची, चश्म्याची सोय उपलब्ध करून दिल्ली आसा.